बीजेपीची नवीन मंडळां आता बातमी येत आहात, कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम. बीजेपीचे कार्यकर्ते ह्या नवीन मंडळ अध्यक्षांचेर खुश आहात. बॅलन्सिंग साधप शक्य जालां. ताका आतां प्रमोद खूब उशीर जाला. पयलींच्यानूच ते बीजेपीचे ओल्ड कॅडर जो आशिल्लो, ताजे जे पदाधिकारी आशिल्ले किंवा कार्यकर्ते आशिल्ले, ते म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 5-10 वर्सां पयलींच्यान तांकां सायडलायन करप सुरू आशिल्लें. तेच्या तुवें जर पळयलें 2012च्यान आतां मेरेन कितकेशेच लोक काँग्रेसींतल्यान एमजींतल्यान हांगा आयले, बीजेपीन आयले. त्यांचे कार्यकर्ते गळ्यान ते भाजपाचे भगवे पट्टे घालून आपुणूय बीजेपीचे कार्यकर्ते जाले. सो बीजेपी हेच्या पयलीं जी मंडळां केली ती अशीच आमदार किंवा मंत्री जो कोण हाडला तेजे कार्यकर्ते जवळचे आसा ताका तेजेर स्थान मेळटा. ते एका कोण हें करूं शकना, कारण तो बीजेपीन येयल्लो आसा, तो परत जिखोवंक जायना तो परतो. सो बीजेपीचे मूळ कार्यकर्ते जे आसा तितूंतले म्हाका दिसता कितकेशेच कार्यकर्ते चड पर्संटेज आसपाक जाय, 50 पेक्षा चड आसपाक जाय, जांकां ऑलरेडी भायर तेंच्यांनी हें केलां, म्हणजे सायडलायन केलां. आनी आतां जे नवीन भुरगे जे येतात म्हाका दिसता त्या खातीर ती 45 इयर तेंच्यांनी अट दवरली. रिजन तेच आसपाक जाय की यंग भुरगे जे आसात ते बीजेपी कडेन येवचे. सो तसो एक तेणी बॅलन्सिंग केला. यंग भुरगे घेतल्या, आमदार मंत्रीचे लागींचे घेतल्या, आनी बीजेपीच्या मूळ कॅडरांतले लोक आहात तांकां मंडळाचेर खंय ना खंय हाडून दवरलेले आसा. हय, लोक एक बीजेपीचे ओरिजिनल बीजेपी वाले. जर आमी एक हे जर अशेंच सगळे उरले न्हू जाल्यार थोड्या वर्सांनी आमकां डिफरन्शिएट करपाक जावचें ना. 1-2-3 वर्सांनी सुद्दां खरो ओरिजिनल कोण, इम्पोर्ट जाल्लो आमदारां कडेन येयलो, हें आमकां डिफरंट हो पयलींचो काय हो पयलींचो, अशी परिस्थिती सद्या बीजेपीची आतां बीजेपीची आहा. सो हे जे मंडळ हे जाले तितून एज फॅक्टर आसलो, जिल्लाकूय एज तेंच्यांनी घातला, तितूंतल्यान जाता तितले बीजेपीन जंय पॉसिबल आहा थंय आपले मेन ओरिजिनल घेवपाक ट्राय केली. जे संघांतल्यान येयल्ले नाशिल्ले पण बीजेपी पार्टी नाशिल्ले अशें बी आसले, जे परिकारा खातीर पार्टी नाशिल्ले अशें बी आशिल्ले. परिकारा वांगडा तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें करपाक केलें. थोडे कडेन जे आमदार येयल्या भितर तेंच्यांनी आपल्या प्रत्येकाक आपले टिमीन आपलो मनीस जे आसता ते खुबशे कडेन ते येयल्ले आहा, ते सक्सेसफूल जाले. आपलो मनीस मेन पोजिशन बॅलन्सिंग करपाचो प्रयत्न जाला. तो प्रेशर आसलो, कारण बीजेपीचे ते ओरिजिनल कॅरेक्टर तितले स्ट्रेंथ आहा, तेच्यान स्ट्रेंथ आसा. बॅलन्सिंग जाला. Pramod, it was a tough call, when you have so many cadres coming together, काँग्रेसाचे म्हणनाका आनी खंय म्हणनाका ते आतां जॉयन जाल्या. सो बॅलन्सिंग करपाक खूब डिफिकल्ट आशिल्लें, पूण थंय बीजेपी वांगडा ते जालें म्हणून एक्चुअली क्रेडीट शूड गो टू देम. दे हॅव बॅलन्स्ड इट वेल.